काणकोणच्या श्री गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाच्या उभारणीक अंदू 550 वर्सां पुराय जातात। हाका लागून 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर अशे 10 दीस व्हडलो उत्सव जातलो। पर्तगाळी मठ वाठारांत श्रीरामाची 77 फूट उंचायेची मूर्ती उबारपाचें काम सुरू आसा। फाटले 1 म्हयनो जालो हे काम चलता। आता लागीं 80% हे काम पुराय जालां। फक्त दोनूय वटेनचे हात आनी धनुष्यबाण हे काम अजून बाकी आसा। रोखडेच हेवूय काम पुराय जातले। ज्या जाग्यार श्रीरामाचे 77 फूट लांबीचो पुतळो हांगासर उबो जाता। जवळ जवळ 1 म्हयनो जालो हे काम चल्लां, म्हणजे पुतळो उबारपाचें काम चल्लां। अजून मेरेन फक्त पांया मेरेन पांय ते तकले मेरेन श्रीरामाचें काम जाल्लें आसा। दोन्ही सायडीचे हात आनी धनुष्यबाण हे ताजे अजुनूय काम बाकी आसा। रोखडेंच हे काम पुराय जातलें। तरीकय आज लोकांक हो पुतळो पळोवपाक उत्सुकताय, ताका लागून बरेचशे लोक हांगा श्रीरामाचो 77 फूट उंचीचो पुतळो पळोवपाक आयल्यात। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार।